यूथ ऑफ GSB 69th GSB सेवा मंडळाचे गणेशोत्सव सेलिब्रेशन्स तुम्ही पळयता आसाची भारी खुशी कसन म्हळ्यार आमगे लोट्टू आर्च फार्माचे अजित अण्णस एक खंयचे एक देवाल कार्यक्रम जाताना आमी म्हणटाची तनु मन धन म्हणून तुमगेल कॉन्ट्रिब्युशन कशी म्हळ्यार पुरा तिन्नी तुम्ही दिवचे म्हळ्यार कसं असं म्हण जाल्यार ते देवा खातीर समर्पण करचे देवाना दिल्लें म्हळ्यार एक मनान तुम्ही काम करता आसाची ह्या पण ते तशीच आमकां येतान फस्ट हांगा कळलं कसं म्हळ्यार नैवेद्याक विंगड आयदन यूज करता आशिल्ली इतली वर्स ह्या वर्स रुपयाचे आयदनान तुजी नैवेद्य जातास आमी पळयता आसाची ताजे लाईव्ह टेलिकास्ट वतास पूर जन असं अवकाश मेळना अजिताना रुपये आशिल्ले आसा पुरोच जाल्यार ಕೆಲವು जन ते देव मन दिता तुमकां दिला म्हणून आमी लेखताच मनान तूं कितली खूश आसा म्हणून तुमकां जय गुरु नमः जय गुरु गणेश फुडली वर्स आमी हांगा नैवेद्याक दनपारच्या टायमार आमी नैवेद्याचे आमी हे परिक्रमा घेताना मिगलुटो राघवेंद्र भट माम आशिल्ले ते आरजी भट म्हणून हांगा फेमस तांणी सांगलें अजित आमी एक तांगेल मुखांतरी अशें येयलें की अजित आमी हे आयदन आतां आमी नैवेद्या खातीर स्टिलाचे यूज करता ती रुपयाच केल्यार कशें म्हणून हांवें सांगलें तें एक संकल्प दवरया आमी येवचे वर्स भितर रुपयाच जावो म्हणून पूण थंय न्हू सूर जाल्लो तो संकल्प पयर म्हळ्यार प्रथम दिवस म्हळ्यार आमी तें कृष्णार्पण करून देवाक अर्पण केल्लें आमी सो तें ताजें बॅकग्रावंड जे राज्य श्रेय हांव म्हळ्यार एकलो घेना म्हगेल सखा भाव दीपक शणै आसा तें हांव ताकाय इक्वल जावच्या चड श्रेय दिता ताचे खातीर म्हळ्यार तुमी सांगेल म्हणजे तनु मना धन तो म्हळ्यार नंबर 1 तशें पळोवचा गेल्यार आमगेल्या समाजान तूं हांव भयंकर मागशें आसा जर तागेलें एक हें म्हणून हांव कशें सांगचें तागेलें एक सपोर्टू तागेलें एक एनकरेजमेंटा निमित्ती म्हाकाय समाजाक कार्य करूं मेळटा तें एक हांव म्हगेलें भाग्य म्हणून लेखता सानी अजिताना कसं म्हळ्यार पुरा फिल्डांत खाली देवाल विशयार न्हय स्पोर्ट्स जाल्यार GPL आसा तुम्ही मेडिसिनांत कशी आसा तुमगेली कंपनी तें अशें पुरा क्षेत्रांत तुमगेलें कॉन्ट्रिब्युशन दिता आसा तुमी कितले एक आनंद आसा तृप्ती कितले आसा म्हणून एक न्हीद काडटना मनशाक तृप्ती जावका तुमकां कितले तृप्ती आसा तृप्ती म्हळ्यार आतां ज्यान म्हळ्यार बिजनेसान कसं अचिवमेंट जालें तें एक लेवल तृप्ती बाकी खंयचे एज्युकेशनान जालें तें एक लेवल तृप्ती जर समाजा खातीर कसलें आमी करता ती आनी कसलें म्हळ्यार आमी कसलें करूं अशी पळयता ती की तें शाश्वत काळ आसूं का म्हणून तसल पुरो आमी कार्य करूं पळयता ती सो ताची एक आनंद विंगडूची त्या म्हळ्यार मॅच करूं जायना म्हळ्यार देवा तें आमी म्हळ्यार आमकां पावचा जायना म्हळ्यार देवान आमकां दिवचें आमी ताका वापस दिवचें जर एक शांत आस की आमकां एक देवान एक अवकाश दिला आमकां एक मिडियम केला वापस दिवचें तांकां सो ताजे निमित्त भयंकर खूश आनी समाजा खातीर कसं करूं जाता म्हळ्यार तितलें उणें आमी म्हळ्यार तशी हें करता हांव जावं दिपक जावं समाजाक कोणें येयले रे आमगेले म्हळ्यार येता शक्ती आनी येता भक्ती कसं जाता आमी तें करतात अजिताना अशीच देव निरंतर जावन शक्ती दिवो चांग काम जत्ता राबो आमगेल्या समाजाक चांग जावो म्हणून ह्या संदर्भात देव बरें करो म्हणटात धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद